आणि ह्या समाजा फाटल्यान कारण हो समाज जेणी रजिस्टर केलो त्याच्या फाटल्यान जवळ जवळ 12 आणि हांव 13वो अध्यक्ष आणि सगळे रितसरच अध्यक्ष जाल्या. काही लोक आता आमचे रेलिगेशन करता. पहिले सुवातेर आता एक व्हिडिओ व्हायरल जाता आमच्या ग्रुपान समाजान रेलिगेशन केला की आम्ही पैशाची भंडारी समाज अध्यक्ष समाजाचो जावन पैशाची अपराध. हांव संजूक एक सांगूंक सोदता की आम्ही जे रितसर येयल्या आणि पैशांचो जो व्यवहार आहा तेच्या करता व्यवस्थित ऑडिट जाता आणि ते रितसर सगळी गोष्टी जाता. उपेंद्र गांवकर जनरल सेक्रेटरी आसलो. 2018 जाले 683 नांवां तेणी घातली. अजून तो इलेक्शनाचो खर्च दिवन आणि इलेक्शनाची पयलीं तेणी रोलार नांवां घातलेली ते पैशाचो ना. तेन्ना हांव एक सांगपाक सोदता संजू की तुज्या म्हणून जो कोण विरयता तेका पयलीं तेका विचार वा तेणी हिशोब रिकॉर्ड आसतलो. बेश्टे एलिगेशन करून बाकीची आमची जी कमिटी आहा हे गोंयभर लोक पळयता व्हिडिओ आमच्या समाजान घालता फेसबुकाचेर घालता आणि कितें चालूच आहा. तेन्ना नोव्हेंबरान इलेक्शन घेतले. नोव्हेंबरान जेन्ना इलेक्शन घेतले 55 लोकांनी फॉर्मां भरलेली. तितूंचे 17 लोक आम्ही क्वॉलिफाय जिंकले आणि इलेक्शन जिखतकूच आमकां रितसर हे पळय 17 जाणांची लिस्ट रितसर आमकां सर्टिफिकेटी दिल्यो आणि चेअरमॅन आसलो रामदास पेडणेकर. आता त्यांचे एलिगेशन कितें की ते म्हणटा की रामदास पेडणेकर म्हाजो मावस भाव. 5 मेंबर आसले आनी रामदास पेडणेकर रिटायर. पळय कायद्याच्या फुड्यान नाते गोटे काय लागना आणि ते कशे खंयच्या बेजीचेर ते कितें म्हणटा हें म्हाका खबर ना. म्हणून ह्यो ज्यो गोष्टी आहा ह्यो तुमच्या फुड्यान कित्याक म्हणटा की आमी कायदेशीर 17 जाण आमी निवडून येयल्या. 55 जाणांनी एप्लाय केल्ली फॉर्मां. थोड्याची फॉर्मां भायर पडली आणि अनअपोज आमकां सगळ्याक 17 जाणांकूय डिक्लेअर केले. तितूंचे 10 जाण आमी निवडून येयले. 7 जाण ऑपोजीट ग्रुपाचे येयले म्हणजे 5 जाण आणि 12 दोग जाण आनी येयले. अशें 17 जाण जाले. आता आनी एक मुद्दो की आम्ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक निवडून येतकूच एक एप्लिकेशन केले. एप्लिकेशन करतकूच डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तुशान कुंकळकार तेणी म्हाका सर्टिफाय केल्या सर्टिफिकेटी पळय हे सगळे मेंबर. कित्याक अध्यक्षान ते एप्लाय करपाचे आसता आणि ते सर्टिफिकेट क्लियर म्हटलेला सब्जेक्ट टू इश्यू सर्टिफाईड ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल 1 म्हणजे शेड्यूल 1 प्रमाणे एप्लाय केले. द पिरियड फ्रॉम नोव्हेंबर 24 to 29 all letters so and so the regard of place fine enclosement here on the certified schedule 1 submitted by me म्हणजे अध्यक्ष. आता ही जेन्ना सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार दिता म्हणजे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान आमची कमिटी सगळी मान्य केल्या आणि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान सगळे हेजेर सायन मारलेली आहा. 3 कॉपी आहा. 3 कॉपीचेर सायन मारल्या. कित्याक हे सांगता मुद्दम म्हणून की आमच्या लोकांची दिशाभूल करता आणि आमी इलिगल कमिटी खरे लोकांक आमच्या समाजाच्या आमच्या भावांक जे आमी 30% जावं 35% लोकांक आमच्या भावांक सगळ्या भयणींक कळपाक जाय की लिगल कमिटी म्हणटा पळय ती आमी तेन्ना ती सर्टिफिकेट मेळटा. आणि तुमकां हांव एक पत्रकारांक सांगपाक सोदता भावां आमच्या तुम्ही थोड्यो गोष्टी तुम्ही तांकां विचारपाक जाय जेन्ना ते प्रेस घेता तेन्ना बाबा तुम्ही तांकां इलिगल कमिटी म्हणटा तुमचे कडेन कितें आहा. तुम्ही इलेक्शन झगडल्या तुमकां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान कितें दिलां तुमचे कडेन काय ना. इलिगल कमिटी म्हणटा जालें. तेन्ना तुमचीय मातशी जबाबदारी आहा अवीत आसता. कित्याक तुमची जबाबदारी आहा पत्रकार भावांची. कित्याक जशें आमकां दिसता तशें तुमकांय दिसपाक जाय. तुम्ही ताका विचारा तांकां बाबा तुमचे कडेन कितें आहा. पळय समाज एकूच ज्या व्यक्तीन हो समाज पळय रजिस्टर केल्लो बाबलो मोडतो नायक 1913 विचार करून केल्लो आणि घटनाय तयार केल्ली आहा. ते घटने प्रमाणे हांव केन्ना कितें डिसिजन घेवंक जाय न्हू तो वेवस्थीत घेतलो. आयज तेजेर हांव वचना आसूं पण तुम्ही ताका मातशें विचारा. तशेंच आतां उपेंद्र गांवकर हेणी उपेंद्र गांवकारान स्वताहून कमिटी डिक्लेअर केली केन्ना 17 एप्रिलाक म्हणजे आमकां
28 फेब्रुवारी 2025 डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान लेटर दितकूच सर्टिफाय करतकूच की खरी कमिटी आम्ही म्हणून फेब्रुवारीचे 25 तारीख फेब्रुवारी 2025 ऐका बरोबर. आणि त्यांना जेन्ना कळले की आज आमची कमिटी मान्य केली म्हणून सब रजिस्ट्रारान डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान तेन्ना त्यांनी आपली स्वतःहून सौकल अध्यक्ष म्हणून आपूणच स्वतः अध्यक्ष जालो. खंय जनरल बॉडी आहा, खंय पेपरार नोटीस आहा, खंय कमिटी आहा तुझी ती त्यांनी दाखोवची लोकांक. स्वतः अध्यक्ष म्हणून फाल्यां आनी खंयचो तरी महासंघाचो नॅशनल अध्यक्ष म्हणून कोणी जातले खंय आहा संस्थेचो खंयचे अध्यक्ष जावपाक जनरल बॉडी आपोवची पडटा जशें आमी आपयल्या ताका प्रोसिजर आहा. उपेंद्र गांवकारान केला काय कितें कमिटी डिक्लेअर केली पळय. आणि हे कमिटी भितर कोण आहा आमच्या बरोबर जो कोण उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्लो अविनाश शिरोडकार तोय हांगा बसलेलो आहा त्यांच्या बरोबर. ही केन्ना केल्या त्यांनी डिक्लेअर 17 एप्रिल 2025 कित्याक सांगता की हे तुमकां कळपाक हेज्या स्वतः जेन्ना कमिटी डिक्लेअर करता ताका कांय अर्थ उरना. हे वयल्यार वयर म्हणजे आमची समाजाची फक्त दिशावळ करपाचें काम चल्लेलें आहा. तशेंच आता काल तेंच्यांनी एक पेपरार दिला भंडारी समितीच्या सुनावणे वेळी उडाला गोंधळ म्हणून पेपरार येयला लोकमतार दिसता म्हाका हो गोमंतकार येयला खबर आहा गोमंतकार येयला भंडारी समितीच्या सुनावणी वेळार उडाला गोंधळ. पळय ह्यो कोणाक गोश्टी खबर ना रिपोर्टरांक कितें खबर आहा म्हाका खबर ना. थंय सत्य परिस्थिती कितें घडली ती हांव सांगता. आमी रिप्लाय घालपाचो आसलो आणि चेंबरान फक्त कंप्लेनर आसचो पडटा आणि कोणाचेर पळय कंप्लेन कोण घालता तो आसचो पडटा म्हणजे हांव आसूंक जाय. पण म्हाजो थंय लॉयर आसले ज्युनियर सायली थंय गेल्ले आणि आमचो सिनियर लॉयर हायकोर्टान आसलो. आमी रिप्लाय घातलो आणि थंय भितर काही लोक आसले कित्याक उपेंद्र थंय भितर बसोवंक शकना. कारण उपेंद्र थंय बसपाक शकना कित्याक उपेंद्र अध्यक्ष म्हणून मिरयता आणि अध्यक्ष इलिगल जर कमिटी म्हणटा जाल्यार भितर चेंबरान बसपाक शकना कित्याक तेणी स्वता आमचेर केस घालूंक जाय. पूण तेंय घालूंक ना. पण एक सांगपाचें म्हणजे जेन्ना रिप्लाय घालता तेन्ना डेट पडटा आणि डेट पडल्या कारणान ती डेट आतां फाल्यां तेजेर रितसर आर्ग्युमेंटूय जातले सगळे जातले वेवस्थीत. आणि केस कोणी घातले जाल्यार एक आतिश मांद्रेकर आणि अनिश बकाल ह्या आधी तेंच्यांनी केस घातलेली आमचेर. ती केस तेजेर फुडें वयता हांव. आतां उपेंद्राची गोश्ट सांगता तुका सकयल येता आनी प्रेस घेता की जणू काय आपणीच केस घातल्या आणि 5-6 जाणां उबे करता आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेता हे घेता ते घेता. आतां कितें दाखोवपाक सोदता लोकांक. एक तर तुजे कडेन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारची मान्यता ना. दुसरी गोष्ट केन्ना पेपरार ती जनरल बॉडी कडून ना. अस्थायी कमिटी काडल्या म्हणटा तुवें सनग्रेजान जनरल सेक्रेटरी म्हणून व्हडली जनरल बॉडी आपयली. थंय आजी माजी आमदार मंत्री आसलो स्वता आमचो लिडर रवी पात्रांव आसलो व्हडली जनरल बॉडी घेतली. कितें जालें शेवटी कोर्टान येयलो तुका कोर्टान आमी जिखल्यान स्वताच तेणी केस विड्रॉ केली उपेंद्रान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हापश्यां. म्हणजे ही परिस्थिती तेजी जाल्ली आहा. म्हणजे काय नसताना सुद्धा तो आपूण कोण तरी आसा म्हणून हे समाजाक दाखयता. हे चुकीचो धडो आहा आणि हे आमच्या समाजाक घातक आहा येणाऱ्या काळाक घातक आहा. आतां आमी तेजेर ऑलरेडी केस फायल केल्ली आहा सिव्हिल कोर्टान 30 तारखेक मॅटर आहा जुलयाची की तो अध्यक्ष म्हणून पळय जे गोश्टी कितें करता वो खंयच्या बेसीचेर करता ते तेणी 30 तारीख सांगचे तेजे एडवोकेटान जावं तेणी तेजेर आमी घातलेली आहा. तशेंच आतां अनिश बकाल आणि हेणी जी केस घातल्या चॅलेंज केला इलेक्शन म्हणजे इलेक्शन इलिगल आहा हे आहा ते आहा. आतां एक हायकोर्टान आमी एक अपील केला. हायकोर्टान एक अपील केला आमी पयलीं तेंच्यांनी केस घातलेली तेजेर अपील केला आणि ते अपिलान करतकूच एक हायकोर्टान एक डायरेक्शन दिला डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक. हे डायरेक्शन तुमकां सगळ्यांक कॉपी दिता. इट इज स्टेटेड that the registrar has now fixed an inquiry into the complaint dated 18/12/24 challenging the allegation of the new committee म्हणजे आम्ही आता नवी येयल्या ती 24 which was elected 7/11/24. This is inquiry has been kept on 17/2/25. It is made clearly that in the event of the registrar choices to the proceed with the inquiry he may do so but refrain from passing final order therein till the decision in the present of the petition. ही तुमकां सगळ्यांक ऑर्डर दिता म्हणजे जे आमी अपील पेटिशन अपील आमी चॅलेंज केला
ते डायरेक्शन दिला डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक जोपर्यंत हायकोर्टाची ऑर्डर पास जायना तोपर्यंत हांगा तो ऑर्डर पास करूंक शकना. हे लोकांची दिशाभूल करता. ती मॅटर आता फाल्यां दवरल्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. ती मॅटर केन्ना जातली, प्रोसिडींग चालू उरतले. पूण जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर पास जातली तेन्नाच इन्क्वायरी हांगा चालू उरतली. पूण ऑर्डर हायकोर्टाची जातकूच हांगा हे ऑर्डर पास करपाक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक पावर आहा. तोपर्यंत ना हे ऑर्डरी प्रमाणे. तेन्ना हे जे पळय आहा आमच्या लोकांक दिशाभूल करता. फाल्यां जातले, परवा जातले, एरवा जातले, बेगीन जातलो समाज. अरे बाबा, खंयच्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक पावर आहा? जेन्ना एकदां हे दिले काय ना, खंयच्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक पावर आहा जेन्ना तुका सर्टिफाय करता तुजी कमिटी. कायद्याचे दृष्टिकोन आम्ही कायद्याचे सल्ले घेतलेला आणि हांवूय खूब कायदे म्हाका खबर आहा. एकदा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान तुका मान्यता दिली, कमिटी तुमची सारकी आमी सर्टिफाय केली, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक पावरच ना की इलिगल कमिटी म्हणपाक. हे हांव तुमकां सांगू शकता. कायद्यान बसत ना. तेन्ना हायकोर्टाचे जोपर्यंत ऑर्डर जायना तोपर्यंत ताका कसलीच ऑर्डर पास करपाक पावर ना. हे हांव तुमकां सांगपाक सोदता. तशेंच प्रश्न उरलो रिन्युअलाचो. ते म्हणटा की रिन्युअल सर्टिफिकेट रिन्युअल ना, हे ना. हे पळय, आमचे रिन्युअल काबार जाता जुनान 2025 काबार जाताले. हांवें रिन्युअल एप्लाय केला 30 मे 25. 30 मेक हांवें रिन्युअल मागला. जुनान काबार जाता, जुनाचे 25 तारीख. पण त्याच्या पयलीं एक म्हयन्या पयलीं म्हणजे 15 तेन्नाय त्याच्या पयलीं दिवचे पडटा. त्या प्रमाणे हांवें 30 मेक रिन्युअलाक सर्टिफिकेट घातलेली आहा. ते रिन्युअल कायदेशीर जातले. कित्याक थंय कोणाच्यान आडोवपाक शकना. कित्याक जे कितें प्रोसिजर आहा तो जातलो. कित्याक हो उपेग गांवकार अनिल ओबळो जेन्ना 2018 इलेक्शनाक पडलो तेन्ना अशोक नायक आमच्या बरोबर अध्यक्ष म्हणून आसलो आणि हांव उपाध्यक्ष म्हणून आसलो. सेम स्टायल हेंच्यांनी तेन्नाय तशीच केल्ली. अनिल ओबळेन एप्लिकेशन घातलेलें आणि उपेंद्र गांवकार तेच्या बरोबर आसलो. निवडून येवन सुद्धा त्या टायमार सेम स्टायल आतां केल्या. आमकां 3.5 वर्सां लागली ती सर्टिफिकेट दिवपाक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार डिस्प्यूट आहा म्हणून. लास्टाक आमकां हायकोर्टाचें डायरेक्शन हाडचें पडलें आणि हायकोर्टाचें डायरेक्शन हाडून आमकां सर्टिफिकेट इश्यू केली. ना हे कित्याक सांगता तुमकां, म्हणजे आमच्या समाजान ही दिशाभूल करपाचें जे पळय हेंचें काम चल्लां तें अक्षरशः वायट चल्लां. तुमकां हांव पत्रकारांक एक विनंती करता, तुमकां केन्नाय जर तेणी आपयलें बाबा तूं प्रूफ दाखय, जशें आयज देवानंदान दाखयला तशें तूं दाखय. नाजाल्यार तूं सांग इंडिपेंडंट कमिटी काडल्या म्हणून आपल्या बेजीचेर आपणे तेंय सांग लोकांक. आमकां कांय फरक पडना. कित्याक आमी मागीर कितें कायद्याच्या दृश्टिकोनान पळय कितें आमच्या एज पर बायलॉज आहा तेच्या प्रमाणे हांव योग्य टायमार योग्य डिसिजन घेतलो. सांग कितें विचारपाक जाय विचारा. हां सांग. आमची आमच्या नो आमच्या घराला एक मिनिट. आमच्या जर तेंचेकडे आसा तेंच्या पेपरार दाखोवन कसली फॉर्जरी. आमी कितें फॉर्जरी करतले? आमी निवडून तो अधिकृत म्हणटा. पण तेणे पळय दाखयला न्हू तुका. तेणे आपणे आमकां मान्यता केन्ना मेळ्ळी 28 फेब्रुवारी 2025 आणि तेणी कमिटी केन्ना डिक्लेअर केली 2017 आणि आमचे येयल्ली केन्ना नोव्हेंबर 2024 कमिटी. आमी रितसर केल्या न्हू. हांगा सगळे हेजेर आमी पेपराचेर दिल्या जनरल बॉडीची नोटीस. तेणी कितें केलां तें तुमी ताका विचारूंक जाय. अशें म्हणटा हांव तुमकां की बाबा हे ज्यो गोश्टी पळय आहा तुजे कडेन कितें आहा तो रितसर जाला. ताका कितें आसपाक जाय न्हू. कितें तरी आसतलें न्हू. पेपरार जनरल बॉडी दिली आसतली, संस्था तेजी रजिस्टर आसतली. आमची सर्टिफिकेटीचेर सायन मारून सर्टिफिकेट गेली म्हणून संस्था तेजी जाली असो अर्थ ना तो. तेजेरूय आमी वयतले. अजून कांय जावना. ते चालू जाला आतां आनी तेजेरूय वयतले. तेन्ना म्हाजो तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा की तुमी ताकाय विचारा हे प्रश्न जेणें करून तुमकां परत परत आपयतकूच वचपाक त्रास पडूंक जायना न्हू. प्रत्येक फावटी आपयतले नाका नाकाल्ले गोश्टी घेतले आनी तुमी वयतले. खरो जर पळय आनी आतां आमी एक विचार केला. आमी मिटिंगूय डिसिजन घेतला. टोटल जितले संपादकाचे जे पेपर आहा आमचे गोंयान सगळ्या पेपरांक आमी रिसर लेटर दितले सगळे ल्हान की बाबा खरो समाज आमचो रजिस्टर आहा तो आमचो भंडारी समाज. तेन्ना आनीक जर कोण भंडारी समाज म्हणून आहा ते जर तुमकां आपयता जावं कितें करता ते तुमी विचार करून तेंचे पेपरार बातमी हाडची. कित्याक हांव सगळ्यांक लेटर करतलो. आमी डिसिजन घेतलेलें रेजोल्युशन
व्यवस्थित सगळे संपादकांना लेटर करतलो संपादकाक की अशें अशें आहा तेन्ना आमी रिसर सगळे निवडून येयले तेन्ना तुमी कितें ती काळजी घेवन तुमी मागीर दिवप काय ना दिवप ते संपादकाचें आसता आमी कोणाक फोर्स करूंक शकना फाल्यां आमचो अवीत आहा हांव जर फाल्यां रिपोर्टर म्हणून गोमंतकाचो बसलो खंय वचून जाल्यार म्हाका म्हाका आरे म्हणटलो हो पिसो बीन जाला काय कितें रे म्हणटले हांव बी म्हणटलो गोमंतकाचो रिपोर्टर आनी हो कितें रे खंय अशें म्हणजे अश्यो गोश्टी आहा म्हणून तुका सांगता कित्याक हेजेरूय तुमी विचार करपाची गरज आहा कितें आनी कितें विचारपाक विचारा काल 2-4 दीस जाले म्हणजे फाटलो आठवडो जालो एसटी समाजाचे अशेंच हे जालें एकटो येता एकट्याचे आरोप करता दुसऱ्याचे आरोप करता आतां तशेंच चित्र हांगाय दिसता हेच्या फुडें राजकीय असं प्रश्न दिसता तुमकां ते आमकां कित्या खातीर त्यांनी प्रश्न विचारलो काल एका पॉलिटिकल लिडरान असो आरोप केलो की जेन्ना बीजेपी पावरान येता तेन्ना समाजान सगळ्या समाजान तुमच्यात फूट पडटा आणि मोठ्या समाजात पडटात ते म्हणून तर तुमकां अशें दिसता की हो तुमचे कांय लोक जे फुटले तेजे फाटल्यान कितें पॉलिटिकल पावर बी ना 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 आमी समाजाचे हे आमी राजकारणी कोणाक ब्लेम करिना आनी आमकां कोणाक ब्लेम करपाचें ना हो प्रत्येकान कितें करता ते पर्सनल करता आसतले आमी आमचो तुझे कितें करता आसतले पॉलिटिकल जर कारण ना ते आमकां खबर ना ते तुमी तांकांच विचारा न्हू जे कोण कितें करता तांकां विचारा न्हू आमी जे खबर आहा ती ते आसता मरे आमी कित्याक मिस्टेक करपाचें बरोबर न्हू कृष्णा कितें आहा रे बाचा थँक्यू लाय फागोटे तूं आमचोच मरे बाजो पयले मरे मागीर हे तुमकां सगळें